भारतात जारी केलेल्या दर 2 मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन मधल्या सुमार 1 प्रिस्क्रिप्शन मार्गदर्शक तत्वापासून डेव्हिएट झाला आणि सुमार 10वो भाग म्हणजे 10% प्रिस्क्रिप्शनात अनएक्सेप्टेबल डिव्हिएशन दिसून आयले असे अखिल भारतीय वैजकी विज्ञान संस्था म्हळ्यार एम्सच्या संशोधकांचो आस्पाव आशिल्ल्या संशोधकाच्या पंगडान केल्ल्या अभ्यासात दिसून आयले। ऑगस्ट 2019 ते ऑगस्ट 2020 या काळात दोतोरांनी जारी केलेल्या 4838 प्रिस्क्रिप्शनाचे मानक म्हणजे स्टँडर्ड उपचार मार्गदर्शक तत्वा पाळपा खातीर ह्या पंगडान विश्लेषण केले। इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हळ्यार ICMR अशें आमी ताका वळखता आणि स्थापन केल्ल्या आणि देशभरातल्या टर्शरी केअर शिक्षणीक हॉस्पिटलांनी आणि वैजकी महाविद्यालयांनी आशिल्ल्या 13 रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन सेंटरांनी जेका RUMC अशें म्हणटा ही प्रिस्क्रिप्शन्स तांच्यांनी ही जारी केल्ली। अनएक्सेप्टेबल डिव्हिएशन दाखयता अशा 475 प्रिस्क्रिप्शनांतल्यान 54 प्रिस्क्रिप्शनांनी पेंटाप्रोझोल सगळ्यात चड करून दिल्ले वखद आसा अशें संशोधकांक दिसून आयले। पेंटाप्रोझोल म्हणजे जे गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेमा खातीर दिवपी वखद आसा पळय ते। पेंटाप्रोझोल पोटात तयार जाल्ले एसिड नियंत्रणान हाडपाक मदत करता आणि सादारणपणान फार्मासीन पेन 40 ह्या सारख्या जायत्या वखदाच्या नावांनी ते मेळटा। या 54 प्रिस्क्रिप्शनां हर्पीस जोस्टर वा शिंगल्स हो एक व्हायरल संसर्ग आसा, व्हायरल इन्फेक्शन आसा, जाका लागून कुडीचेर खंयच्याय सुवातीचेर वेदनादायक फोड येतात ताचे निदान जाल्ले अशें दिसून येता। पॅरासिटामॉल वा खंयचेय मलम हाचो आस्पाव आशिल्ले हेर वखदां वांगडा टॅबलेट पेंटाप्रोझोल 40 मिलीग्राम दिल्ले अशें इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्चात उजवाडाक आयिल्ल्या अभ्यासात प्रमाणात दिसून येयला। ह्या 475 वखदां मदीं चड करून वयल्या श्वासनमार्गात संसर्ग म्हळ्यार अपर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन जाका आमी URTI अशें म्हणटात आणि हाय ब्लड प्रेशर अशी दुयेंसां मेळ्याचे दिसून येता। URTIच्या 35 प्रिस्क्रिप्शनां मदीं दिल्ले वखद टॅबलेट रेबेप्रोझोल प्लस डोप्रिडोन ते आशिल्ले जे एसिड रिफ्लक्स सारकिल्ल्या जठारांचे म्हळ्यार जे लार्जर इंटेस्टायन आहा ताका जठर म्हणटा अशा दुयेंसांचेर उपचार करपाक वापरतात ती वखदां। जे प्रिस्क्रिप्शन अनएक्सेप्टेबल डिव्हिएशन आशिल्ले प्रिस्क्रिप्शन म्हूण पात्र थारपाक जापसालदार आसा अशें संशोधकांनी सांगले। पॅरासिटामॉल आणि लेविसेट्रिझिन हे थंडी आणि नाक व्हांवपा खातीर जे वखद वापरता पळय ते आसा हाचो आस्पाव आशिल्ल्यार हेर टॅबलेटां वांगडा हे टॅबलेट दितात। अनएक्सेप्टेबल डिव्हिएशन आशिल्ल्या प्रिस्क्रिप्शनात टॅबलेट रेबेप्रोझोल प्लस डेप्रिडोन हे वखद पेंटोप्रोझोला उपरांत दुसऱ्या क्रमांकाचेर आशिल्ले। दुयेंतींक चुकीची वखदां दिवपाचे सगळ्यात चड संभाव्य परिणाम म्हळ्यार उपचारांचो म्हणजे उपचार जो आसा ताजो वाडिल्लो खर्च आणि वखदाचो सायड इफेक्ट असो आसा। दुयेंतींक पेप्टीक अल्सर जावपाचो धोको आसल्यार पोटाचेर राखण करपी वखदां दिवपाची असतात। गरजे भायर पेंटाप्रोझोल दिल्यार पोट फुगप, सूज आणि फोड असे संभाव्य दुष्परिणाम जावं शकता। चडशे डॉक्टर रोग विशिष्ट ICMR मार्गदर्शक तत्वा पाळटा, सुमार 55% अधेरन्स आसा म्हणजे 55% जे आसा ते पाळटात अशें दिसून आयला। जंय भारतीय मार्गदर्शक तत्वां नाशिल्ली वा मार्गदर्शक तत्वां हालींच्या काळात अपडेट नाशिल्ले थंय डॉक्टर्स अमेरिकन असोसिएशन ऑफ फॅमिली फिजिशियन वा अमेरिकन हार्ट असोसिएशन अशा आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वाचो वापर केल्लो दिसून येता अशें संशोधकांनी सांगले।